पायपां घेवन येयला आतां काम स्टार्ट केला. कितें प्रॉब्लेम आशिल्लो तुमकां? उदक येयनाशिल्लें न्हू, खंयचे बारीक येतालें सामकें. खंयची एरिया ती? काकरा युनिवर्सिटी काकरा. ओके, कितले तेंप येनासलें उदक? आतां तें खूब तें 2-3 वर्सां जालें उदक सामकें बारीक सामकें येता. आनी आतां 2 दीस जाले कालसून, पूण आतां काल पायप हाडलाय पळय, काम चालू केलां तेंच्यांनी. आतां सुरू जालां पायपां हय, घालपाक? पायपांक आमी सुद्दां दवरला, मॅडमनी सांगलें. आनी तुमी लास्ट टायम येवन मेळयले न्हू? हय, लास्ट टायम आतां येवन गेल्लीं आमी, पूण उदक आमकां येत ना, बारीकूच येता. ती पायपलायन पयलींची आई रे थंयसर, ओल्ड पायपलायन? हय, आतां मोठी हाडल्या तेंच्यांनी. नवी घातल्या? हय, नवी घालून आतां काम स्टार्ट केलां कालच्यान. तुमी लास्ट टायम येयले तेन्ना तुमकां सांगिल्लें तेंच्यांनी? हय, सांगलेलें मॅडमीन घालता म्हणून नवी पायपां. म्हणून तुमकां दिसना की इतले वर्साच्यान तुमचें उदक थंयसर येयना आनी आतां चडूच काळ हे टायम घेता म्हणून PWD? पूण आतां काल स्टार्ट केलां न्हू, पळयता आतां कितलें जाता तें. सद्या कितलो वेळ तुमकां उदक येता? वेळ सद्या आमी कितें आहा न्हू, आमी खूब वर्सां जालीं आमचो प्रॉब्लेम. जेन्ना आमकां दिसलें कितें आमी आतां न्यू आमची हे येयली तिका आमी मेवले. आतां 1.5 म्हयन्या फाटीं तिणें आमकां एक प्रॉमीस केलेलें की आमी न्यू पायपलायन तुमकां घालतले म्हणून. तियेन कालसून चालू केल्या, कित्याक हांव काल मेवलो तिका आनी तियेन सांगलां ही पायपलायन धाडला ती PWDन. हितून कोणाचो इनवॉल्व ना आनी कोणाचो हितून हात ना, कित्याक ज्या लोकांनी एप्लिकेशन केलें उदक शॉर्टेजान, ज्या लोकांनी सायनी मारलेल्यो तेज्या वरी पायपलायन पास जाला. हिका हिचो दुसऱ्यान कोणीच हिचो आपणान हाडला म्हणपाक शक्य ना. आनी तिका आमी आयज कित्याक लागून थोडीच जाणां येयला, तिका आमी थँक्यू म्हणपाक येयलेले आनी आमी तिका एक लेगून दिवपाक केलें. पूण ती कामाक लागून आयज लेट जाला. तेन्ना एक सदांच कितें म्हूण आसता, जेन्ना आमचो प्रॉब्लेम आसता तेन्ना आमी गव्हर्मेंटाक घेवन ब्लेम करता, आमकां हें ना तें ना. जेन्ना आमचें काम जाता तेन्ना कोणूय ना तिंगा थँक्यू म्हणटा. ताका लागून ती ऑफिसर, तिका लागून आमी येयलेली थोडीं जाण, तिका देव बरें करून. कित्याक 1.5 म्हयन्यांनी तियेन काम काकरा स्टार्ट करून दाखयलें. आनी ती म्हण 200 ml ची पायपलायन ती 1 म्हयन्यान जावं 2 म्हयन्यान जावं एटलिस्ट एक तिचें उतर तियें राखलें आनी दाखयलें की ओन्ली ऑफिसर तर म्हाका आसत जाल्यार सगळ्या वाड्यांनी 24 वरां उदक सुकचें ना येवपाक. कित्याक आनी हांव जे मनशांक सांगूंक सोदता, जेन्ना तुमकां दिसतालें हिंगासर ना, आयज तुमी हेजी फायदो घेयनाका आनी जे डिपार्टमेंटानसून हें काम जालां तिकाच करूं दी. कित्याक म्हाकाय खूब टायम त्रास काडचे पडले पायपलायनीक लागून. आनी आमचो एकलो गांवचो भाव श्रीधर काणकोणकर, ज्या दिसा हें लेटर दिलें आयज, आनी तो PWDन कामाक आसतालो आनी तो आयज आमच्या मदें ना. 25 तारीख तेका सडनली अटॅक येवन तो आमच्या सगळ्यांक सोडून गेलो. तो एम्प्लॉय PWD आनी तोय सदां हे पायपलायनीक लागून उत्तालो आपणा कामाचें. आनी आयज एक कुची कही तो ना, पूण सांगपाक कित्याक तेजी इच्छा कितें आसली ती आयज पूर्ण जाली. ताका लागून आमी आमचो ई आहा, आमचो जेई आहा आनी आमचो एई आहा, तिका आमी तिगांयकूय देव बरें करूं म्हणटा. जी पायपलायन काकरा गांवांत तुमी स्टार्ट केली. कोण क्रेडीट घेवंक करता म्हणटा तो? ना, हांव कितें कोणाक तर दिसतालें जाल्यार त्या मनशांनी करचें आसलें. आतां जे डिपार्टमेंटान जे कोण काम चालू केलां हेचो क्रेडीट दुसऱ्यांनी कोणूच घेवचो ना. हांव कोणाकूच ब्लेम करिना. जो डिपार्टमेंटान सावन काम केलां हेचो क्रेडीट दुसऱ्यांनी कोणूच घेवचो ना आनी सांगचें न्हू आमी केलां म्हणून. कित्याक जेन्ना तुमी 28 तारीख हिंगा येयलेले नोव्हेंबराची, सगळे मिडिया येयलेले आनी आयज तुमकांय मिडियाक एक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमच्या वरी जो न्यूज वयता तेन्ना थोडे गव्हर्मेंटाचे जे दुसरे लोक पळयता आनी तिकाय मातसो प्रेशर येवन तें काम बेगीन जाता. आनी तुमकांय मिडियाक सगळे गोंयचे देव बरें करूं. तुमी म्हणटा राजकारण जाता म्हणून पायपलायन लेट? ना, राजकारणाचो इशू ना. म्हणजे कितें आसता, तुमी क्रेडीट म्हणटा म्हणून विचारता. हांवें म्हणल्यार पयलें कोणें ह्या कामाचो दुसऱ्यांनी क्रेडीट घेवचो ना. कित्याक ह्या ज्या लोकांनी सायनी मारून लेटर केलें म्हणल्यार वाड्या वयलेच न्हू तुमचे सगळे? वाड्या वयलो कोणूय जावं तो, जावं हाल्या म्हणटले MLA म्हणटलो जावं आनी कोणी म्हणटलो आपणान केला म्हणून. पूण ह्या लोकांनी सायनी मारले ते कितें? ह्या लोकांनी जो प्रॉब्लेम आपलो सांगलो तो कितें? हांव हेजेर उलयतां. आतां तुमी ज्या दिसा तुमी मिडिया येयले सगळे आनी कोण येवंक नाहलो, हेजो फायदो तो दुसऱ्या हे नात्यानी घेतलो जे तुमकां मागीर दिसचें ना दिसतलें न्हू. तशेंच आनी देखून हांवें म्हणलें कितें मिडियाकूय हांव देव बरें म्हणटा आमच्या वाड्याच्या लोकांच्या तर्फेन की जे
जायते वर्सां आमचो प्रॉब्लेम आलो एक पायपलायन आमकां चेंज करची आनी मोठी घालची तो आमचो सॉल्व जालो. पूण आतां ताका आयज आमी हिंगासर मेळपाक येयलेले मॅडमी तुका देव बरें करूं म्हणून कित्याक तुवें 1.5 म्हयन्या भितर तें आमचें काम इतक्या वर्सां लावतालें तें कंप्लीट चालू केलें. टोटल 50-60 घरां आसता. प्लस कितें जालां ते भायले पळय आतां हां हय वाडो आनी प्लस कितें आतां कितें आतां पळय तुमी जाणा भायले लोक येता प्लॉट आनी येता ह्यो परत तिका पायपलायन सेपरेट आसपाक जाय. पूण कितें जाता प्रॉब्लेम हे आमच्याच गांवचे तिंगा कनेक्ट करता आनी आनीक त्रास जाता मागीर लोकांक कित्याक तिचो एक बोंगलो म्हणजे आमचे 10-15 घरां आमची ल्हान घरां न्हू वाड्यार कितलीं घरां आसा तुमकां खबर आसता. ताका लागून आमी आतां हे एक मेळत आतां हे येयना जाल्यार आमी एक मेवताले कित्याक ताका देव बरें करून म्हणटाले पूण पळयता पळय आसा आता कामाक सुरवात केल्या म्हटल्यार एक्झॅक्ट कितें केलां बंद दवरला पायपा हाडून ना दवरल्या कामां कितें केलां सुरवात केला म्हणजे हें फोडून काम स्टार्ट केलें पायप घालपाक. हांव काल तिका मेळोन गेलोलो म्हाका म्हणूंक लागलो मॅडम आमीन धाडला ती आनी काम आपूण येतोले वाड्यान आनी तूं मॅडम ते आदी आमी तुका थँक्यू म्हणपाक हांगा येतले तिका सांगलें आज काम आसतलें बरें डिले जालें आसतलें. पूण हेका आतां कितले ते वयतलो परत पायपलायनी घालपाक म्हयनोभर वयतलो तितले तुमी 500 काडटले परत ना 500 पूण इतके वर्सां 500 काडलात ना आनी सद्या कितें उदक बारीक येता दुसरी पायपलायन आसा जो मेरेन मोठी घालना 1 म्हयनो जावं 2 म्हयने एटलिस्ट तरी आमकां दिसलें जातली आमकां इतकेंच जाय ते- मागीर प्रॉब्लेम सॉल्व जाताले. डेडलायन बीन दिला तुमकां कितले मेरेन जातले बीन म्हणून मॅडमीन सांगला सद्या हांवें उलयलां तेका म्हाज्या हितून ती म्हयन्या पयलीं कंप्लीट जातली तें मागीर इंटरनेट कनेक्शन आसतलें तें सगळें तुमी आतां हॅपी आहा आमी हॅपी आहा सगळो गांवचो लोकूय हॅपी आसतलो पूण लोकांकूय खबर आसपाक जाय केन्ना कितें जाता तेन्ना लोकांनी फुडें सरपाक जाय. तें तुका सांगता न्हू थोडे मिडिया आसता थोडे आसना तो तर तुजो फायदो केलो तुमकां वायट दिसता न्हू देखून हांवें मॅडमी सांगला कोण करता तें सांग बेश्टे हेजे दिलें ना प्लास्टीक काडटा ही बायल येयली तुमी जाणा ही बायल येयलेली तरी आयज दोगां तिगां येवंक नासलें बरें ना तिणें आपलो प्रॉब्लेम सांगलो कसो आमदाराक खबर आसता आतां आमदाराच्यान चड आमचो एम पी कितले वर्सां जालो तोच एम पी मरे तो केन्ना येना आमी कितले फावटी गेला तेजे जॉब मागपाक कितें काय ते चड जॉबाची म्हणजे उदकाक प्रॉब्लेम आनी कितें आतां जर हे ऑफिसार जर सॉल्व जाता जाल्यार म्हाका दिसता आमदार मंत्र्यान व्हडलो प्रॉब्लेम ना हितून एक ऑफिसर करूंक शकता सॉल्व प्रॉब्लेम. ग्रामसभेको विशय येवंक नासलो हेजे पयलीं ग्राम सभेक कितें आहा ग्राम सभेक येवन फायदो कितें आसता ग्राम सभा तूं जाणा आतां पंचायती ग्रामसभा इशू घेवपाकूच आसता ना सांगता तें ग्राम सभा इशू घेयनाय पंचायतीन पळयला पंचायती आतां लोकांचो इशू मानिनात ग्राम सभा कित्याक आमी त्यो हांव वचना ग्राम सभेक कित्याक आमचो रोडक हय सांगता तुम्ही म्हणटा कितें हें ऑफिसर लेवलाचेर जाता काम 100% जेन्ना आमी हें लेटर करून ऑफिसान येयले आनी एकूच लेटर सीएमाक धाडलेलें हेजी कॉपी हें सेम आनी जरी तरी ऑफिसर लेवलाचेर कामां जाता जाल्यार व्हडलें प्रेशर नाका व्हडलें MLAचो मिनिस्टरांचो कित्याक ज्या प्रमाणे फंड्स येता डिपार्टमेंटाक ते फंड्स यूज जावतले आयज आमकां कळलें फंड्स रिटर्न वयता हे यूज जावन फंड्स रिटर्न वयता हें म्हाका खंय दिसता कित्याक हांव तिका देव बरें कित्याक म्हणपाक येयलो जेन्ना आमी कितें वायट आसता तेन्ना ब्लेम करता न्हू ऑफिसरांक जाल्यार आयज जे बरें कामां घेवन तिका आमी दाखोवंक जाय न्हू आमचो सपोर्ट तुवें सांगला आपूण सुद्दां ते म्हाका कॉन्टेक्टान आसतात ती चालू केन्ना उदक येना कितें आसता हांव तिका मॅडम उदक येना आतां काल उदक नासलें सगळें काल सोडून दी 2 दीस नासलें तो इशू सेपरेट पूण मेन इशू आसलो तो पायपलायनीचो आनी तुवें 100% सांगलें 1.5 म्हयन्यान तुवें काम स्टार्ट केलें हें आमकां तिचो उपकार पळय तुका तें सांगता न्हू एक ऑफिसर करूंक शकता जाल्यार दुसऱ्या फुड्यान वचपाची गरज ना ओके इतकें तुमकां पयलें आसा तुमकां